Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. 13 तारखेर एप्रिल 12 वाजता की जीसीज अकॅडमीची एक टीम आयल्या जे थंय आमचे खारवी भाव भयणी रावता तांकां कांयच खबर ना. सो ते धांवून आयले. हे कोण आयले सरकाराचे खंयसान आयल्या कित्याक ताजे पयलीं 2 दीन पयलीं घरां मोडलेली. आनी जेन्ना तांकां आमी क्वेश्चन केले तुमी कित्याक आयल्या तेन्ना तांणी सांगलें आमी इन्स्पेक्शनाक आयल्या, एमपीएन आपयल्या. आनी जेन्ना आमी आनी मातशी चौकशी केली, वी इन्व्हेस्टिगेटेड, वी केम टू नो की थंय एक पीओएल जेटी येवपाची आसा म्हणून. आनी पीओएल जेटी तर हाडीत जाल्यार आमच्या नुस्तेकारांची घरां गेली, नुस्तेकारांच्या पोटार खट मागीर खंय वेतले. 2018 एक पब्लीक हियरींग जाल्लें चिकाली. द पब्लीक हियरींग वॉज फॉर अ प्रोजेक्ट टू ब्रिंग पीओएल जेटी, क्रूज जेटी, फिशिंग जेटी, बट ते क्लियरली सांगनासली कसली जेटी पळय. तेन्ना सगळ्या लोकांनी फुल फिशिंग कम्युनिटी वचून ओपोज केल्ले. हांव सरकारा कडेन इतलें मागता, आमी पळयले आनी एमपीडी मागीर ते हारी पळयले कितले वर्सांचे बाद थिंगा आसून मारत लोक मरण काबार जाले आनी एमपीडी आतां येयले. एवरी तुमी हार्यांकूच कित्याक त्रास कोत्ताय, फिशरमॅनाक कित्याक त्रास कोत्ताय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सगळे सांबाळटा, व्हडले हॉटेल तुमी जाय जाल्यार तुमी सेव कोत्ताय. सरकार कित्याक म्हाका कांय समजना आनी कितें करूं सोदता तो समजना. आनी एक फावट फिशरमॅन जर सगळे उठले बेजार जाले जाल्यार खूब प्रॉब्लम जातलो, खूब हंगाम जातलो.